येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षा कडेन युती करपाचो निर्णय राजकीय वेवहार समितीच्या बसकेंत पयलींच घेतिल्लो आसा. विजय सरदेसाय कडेन युती खातीर विनंती केल्या अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. जाल्यार पत्रकारांनी विजयान काँग्रेसी आड केल्ल्या विधाना विशीं विचारलें तेन्ना म्हज्या मतान तांणी काँग्रेसी आड कांयच उलोवप करूंक ना. 2022 वर्सा सावन ताच्या वांगडा आमची युती आसा अशी जाप चोडणकरान दिली. मजगतीं साश्टी म्हालांत भाजप सेक्युलर पार्टी घडोवपाचो यत्न करता जाल्यार आरजीपी मदीं चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादांतल्यान राजकीय फायदो कसो घेवं येता हाचेर नदर दवरून आसा असो आरोप चोडणकरान केला. काँग्रेस एज अ अलायन्स म्हणून कितें स्ट्रॅटेजी आसतली? आमची काल पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की गोंयांत ज्यो पक्ष आसात जांकां BJP हरोवपाक जाय जेन्युइनली तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेस पक्ष लोकांचो आदेश आयकून लोकांचो आवाज आयकून ही लीड आमी घेतले आनी त्या संदर्भांत आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय बाब हांकांय बीन ऑलरेडी रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा की आमी बसून आतां चर्चेक सुरू करपाक जाय म्हणून. तुमी विजय सरदेसाय धाडला म्हटलं प्रपोजल, पूण फाटल्या दिसांनी पयलें की विजय कितें स्टेटमेंट पार्टीचे अगेन्स्ट करता म्हणजे काँग्रेस पार्टीच्या सो किंवा सगळे मोटीव जाले सारके तशें कांय हें नाशिल्लें. आमी तो आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी 2022 जाल्लें तें आजुनूय चालू आसा. थंय कांयच तें तुटलेलें ना. तो अगेन्स्ट उलयता मदीं ना म्हाका दिसता भितर उलयता अगेन्स्ट उलयला अशें म्हाका तरी कांय. मुख्यमंत्र्यान तेजी जी टीम आसा ते खूब प्रयत्न करता की एक सालसेत बेज सेक्युलर पार्टी करून तांकां आतां कितें जालां जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जी झगडी चालू आसा तितून तांकां कितलो फायदो जातलो लुकसाण जातलें हेजेर तांकां मातसो दुबाव आसा. सो प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक न्यू सेक्युलर पार्टी जी बेजिकली सालसेत बेज पार्टी ते करपाचे प्रयत्न करता गेल्या 15-20 वर्सांक आनी इलेक्शनाक वयतात. ह्या पावटी त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्ले आसात. आयकूं येता ते प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 100 कोटीची कितें बजेट दवरलें दिसता की आनी पार्टी फ्लोट करून काँग्रेसची सेक्युलर वोट्स डिवायड करप ज्या कारणान तांकां इलेक्शन कारण स्टेट फायट जालें जाल्यार BJP जिखपाक शकना हें तांकां पटलेलें आसा.